जो वायस चेअरमॅन जाला हो वायस चेअरमॅनान इन्क्वायरी करची पडटली पयलींच्या वायस चेअरमॅनाक कित्याक सरकारान रिलीव केलो. मुख्यमंत्र्यान सांगलें की पयलींचो वायस चेअरमॅन BJPचो स्पोक्समॅन फातोर्डेचो पडिल्लो आमदार आदलो दामू नायक हाका सरकारान रिलीव केला. सरकारान ताका कित्याक रिलीव केलो ताका कारण आसलें. ताजेर एक सिरियस एलिगेशन आसलें स्कॅमाचें इन IFFI 2016 जी जावपाचें आहा ताजे खातीर ताका काडिल्लो. आतां हो नवो वायस चेअरमॅन हाडला आपल्यो अर्दुकुटे डिली कंप्लीट करपाक काय कितें तरी तातूंत इन्वेस्टिगेशन करून सरकाराक फायदो करपाक हो हाजेर प्रश्न आमकां उत्तर मेळटलें आफ्टर IFFI. वन थिंग इज व्हेरी क्लियर की देर इज अ स्कॅम बिहायंड IFFI 2016. दिस इज टू क्रिएट फंड्स टू फायट इलेक्शन. असले कितले वायस चेअरमॅन जाले जाल्यार आमकां आमचे फरक पडना आनी कितले पयशे खाले जाल्यार ते लोकांक दिल्यार लोक चेंज जावचे. 70% गोंयचे जनतेक आज प्रुडंट सांगता की गोंयांत BJP नाका आनी आज BJP लुटूंक भायर सरल्या आनी इलेक्शन फंड तयार करपाक भायर सरल्या. हो तालक जो घाला हो तालक शूड नॉट बी एसेसरी टू क्रायम. नाव दिस इज नथिंग बट अ मेगा स्कॅम इन मेकिंग. आमच्या जनरल बॉडी जी आहा ESG ची ही बरखास्त करून पूर्णपणे सगळ्यांक जे फिल्म मेकरांक जे फिल्मा संदर्भांत आशिल्ल्या लोकांक घालून ती परत रिकॉन्स्टिट्यूट करची म्हणून. गोवा फॉरवर्ड पूर्णपणे जे फिल्म फ्रेटर्निटी ऑफ गोवा आसा एसोसिएशन फेडरेशन ऑफ फिल्म फ्रेटर्निटी ऑफ गोवा हांच्या डिमांड्साक सपोर्ट करता. 2014 जो टेंडर जालो डेकॉर ओपनिंग आनी क्लोजिंग सेरेमनी हो क्लब करून 4.5 कोटीचो आशिल्लो. आतां त्या वेळारूच आमी दाखोवन दिलें की भानगड्यो कश्यो जाल्ल्यो त्यो. 2015 वर्सभरान 1 कोट वाडयलो आनी हो टेंडर 5.5 कोटी जालो. डेकॉर प्लस ओपनिंग आनी क्लोजिंग सेरेमनीचे जे डेकोरेशन करतात हो 5.5 कोटी जालो 2015. आतां संपूर्ण गोंयकारांक समजूंक जाय आनी तांचे नजरेक हाडून आमी सोडटात की 2016चो जो टेंडर आहा हो जो एमावंट 5.5 कोटी वयल्यान तुमी सरप्रायज जातले 12.5 कोटी रुपयाचेर पाविल्लो आहा.